तुळशीदास बाब, तुम्ही आता हांगा गणपती करता न्हू, कितलीशी वर्सां जाली तुमी हांगा गणपती करता आनी जायते लोक ह्या वाठारांतले सगळे लोक तुमच्या कडेन येता आनी गणपती घेता. ह्या वर्सा कशें कितें केलां तुमी, कितें आसा ह्या वर्सा नविदाद अशें गणपती भितून? नवीदाद म्हणजे गणपती कडेन ही नवीदाद म्हणजे ते काय ना, वर्ष पद्दती प्रमाणे हे आता लोकांक जो गणपती आमी जे कितें करतात, एका वर्सान ही आमकां गणपतीचो आराधैवताचो ह्या आमच्या लोकांक म्हणजे जे गणपती पुजतात हे सगळ्या संवसाराक ह्या आराधदैवताचो आशिर्वाद भाद्रपद मनशान चतुर्थीक ह्या प्रत्येकाच्या घरान हाजें दर्शन जाता आनी हो आशिर्वाद आमकां मेळटा सगळ्यांक. म्हणजे आमकां कलाकार म्हणून न्ही, सगळे पुजतल्याक मेळटा, बाकीच्याकय मेळटा. म्हणून हो निर्विघ्न अवतार देवान दिल्लो आसा आमकां. आनी ही चित्रशाळा आज जवळ जवळ 1965 जे 7 मुर्तीचेर काम जाल्ले ते लोकांच्या आग्रहासर बरें जाता म्हणून म्हाका कलाकार, हांव कलाकार न्हीच आनी आजून सुद्दां हांव कलाकार म्हणून मानीत ना, म्हाका लोक म्हणून कलाकार म्हणून कळ्ळें. सर्वसाक्षी परमेश्वराचो आशिर्वाद म्हजे आसा आनी त्या आशिर्वादाचेर म्हाका सहानुभूती लोकां कडल्यान मेळून आज तूं बरी करता मरे, म्हजें एक कर, म्हजें एक करून आज ह्या मुर्तीचेर जवळ जवळ 600-700 आज पावल्या. आज म्हारगाई लागतात आनी अंदू भरपूर म्हारगाय लागल्या. कितें करपाचें काय, तरी पूण कितें आसा, माती वाडटा, रंग वाडटा, सगळें वाडटा. तरी आसतना आपल्या हौशी पोटी जे पळय कोण पळय आज वार्षिक परंपरेन म्हजे कडेन जे गणपती व्हरतात न्ही, त्या हौशी पोटीन आज गणपती व्हरतात. तुळशीदास कोरे मुर्तीकर आनी हांकां ह्या चित्रशाळेंनी तांकां चॉयस मेळटा. ताका आवडटी मुर्ती अशी करपाक जाय, तशी करपाक जाय, ही करपाक तांकां ते आमकां सांगतात आनी त्या भशेन आमी करपाचो प्रयत्न करतात आनी तांकां ती पावती करतात. ही एक जबाबदारी चित्रकाराची आसता. सांगपा म्हणजे अशें, आज माती जी आसा काय ना, ती हांव माती केन्नाच गोंयची वापरना. गोंयची माती वापरून पळयली. गोंयची माती सर्वश्रेश्ठ खरोखरच बरी आसा, पूण तातूंत भितर फातर आसतात आनी ते जेन्ना गणपती करतात न्ही, हांवें पळयली पाड्डेची माती कितले वर्सां वापरली, खूब वर्सां पयलीं. तेन्ना पळयलें माती उबी हें करूंक जाता, पूण कितें जाता, सुकतकीर कण वयर सरता. फिनिशींग येना. म्हणजे मुर्तीक उरउरी येना तशें एक येता, ओबड दोबड काम दिसता पळोवपाक येता. पूण ह्या मातयेन ही गुजरातची माती, भावनगरची माती, ही बॉम्बे शाडू म्हणून सद्या आज लोकांक कळटा. ही मुंबय येता आनी मुंबयच्यान ही मागीर सगळे कडेन पावता. आज व्हडले व्हडले स्टॅच्यू जे पळय जातात काय ना, आमचो मनोहर पर्रीकर म्हण जावं आतां दयानंद बांदोडकार म्हण, अशे कितलेशे पळय नामवंत कलाकार जावं कोणी तुगेले आमगेले मनादीक जे आमचे आसात कळ्ळें, राष्ट्राचे, तांचे सुद्दां आज पुतळे जाले ते ह्याच मातयेचेर जाल्यात, ह्याच माती करतात कळ्ळें. म्हणून हे मातयेन फातर ना. आतां मुर्ती ही मातयेची करून लोक कितले सस्ते येता, प्लास्टाचेर हे म्हणटात म्हाका, तांकां सळपटोवन दिवचे पडटा प्लास्टाचे मुर्ते न्ही. तर कारण आतां आमचे कडेन आसा, हांव तुमकां जाय ते उखलून दाखयता. मातये मुर्ती प्लास्टरची मुर्ती न्ही, आमचे कडेन आसता मातयेच्योच मुर्ती आसात आनी ते लोकांक आतां खबर. आनी त्या लोकांक सर्वसाक्षी मिटनेस पळय कळटा न्ही. जेन्ना हांव हांगा पळय मुर्त्यो करता तेन्ना लोक पळयतात हांव कितें करता तें. हो शो न्ही कळ्ळें, पण ती खरें हातान करता ती कला ती लोकां मुखार आज कळटा, लोकांक कळटा कळ्ळें. म्हाका असो कर रे, म्हाका तसोच कर रे म्हणून लोकांक आवडीन ते येतात, म्हजे कडेन मागतात आनी त्या प्रमाणे यथाशक्ती म्हजे कडेन जाता तशें हांव तांची शवया नात्यान करता कळ्ळें. आनी ह्या फावटी तुमी सार्वजनीक गणपती कितले केले तुमी? सार्वजनीक गणपती सार्वजनीक गणपती म्हणजे जवळ जवळ म्हजे कडेन 7-8 गणपती सद्या आसा. जावं नाका तो तोल कळ्ळें. धोल आसा पूण तोल वाजपाक जाय न्ही, वाजोवपाक कळ्ळें. म्हण आसा एक जाणटेल्याची, कितें जाचे कडेन आसा तोल ताणें वाजोवचो धोल अशें म्हणटात न्ही. तशें आज म्हजे कडेन पळय तोल आसा तितलेच म्हजे कडेन हें जाता. तरी पूण म्हजे कडेन आयिल्ले हेजे कडेन पूण हांव ना म्हणटा, जायना. कित्याक ही मुर्ती केली जाल्यार तेजें वेवस्थीत जावपाक जाय आनी ती लोकांक आवडपाक जाय, तातूंत खरें आसा. आनी ह्या आवडटा म्हणूनच ह्या हाजेर पावल्या. आनी आतां कितें जालां, आतां वय जाल्ले कारणान आतां म्हाका 85 वर्सां सरप्रायज न्ही दिसता.
इवन म्हाका वा आशिर्वादाचेर आज 85 वर्सांचेर ह्यो आतां मुर्ती म्हाका एक भाव हें पडटालो, कोण म्हजे फाटल्यान कोण करतलो, कशें चलता, कितें वडोवय पाडचीच न्ही ही म्हजी. फक्त 7 मुर्ती आनी फक्त मातये कडेन हें करून हांव प्रयत्न ती परमेश्वर म्हणटा तेच्या हातून हें करून फोटो दिवन सुद्दां मुर्ती तयार केल्या. धांवडून घालताले चित्रकार दाखयनाशिल्ले, धांवडून घालता. मातयेचें उदक सुद्दां म्हज्या आंगार उडयलां ह्या उदाहरणां. आनी घरा कडेन आवय कडेन हांवें मार खाला. पूण चित्रशाळा हें करून हांवें हें केलें ना. पूण हांवें कितें केलां, फक्त माती हाडप, घरा कडेन हें करप, फोटो करप, हें करप, फोटो दवरप, करप, मोडली परती करप, अशें हात म्हजो कसो जाल्लो हांव नकळो. म्हणून आज म्हाका लोक कलाकार म्हणून हें करतात. पूण देवा कडेन इतलें मागता, म्हाका कलाकार म्हणून मेळोवपाचें इच्छा दिवं नाका. कित्याक आज लोकांच्या तोंडाचेर जें आसा की हांव एक कलावंत अशें म्हणून लोक म्हणटात. फक्त स्टेजीचेर एक नाट्यभुमीचेर एक कलाकार आपण एक पार्ट करता, तो बरो जालो म्हण तो कलाकार म्हणटा, ते कलाकार सांगतात बरोबर, ते सांगतात तेन्ना ताचो गौरव जाता. अशे आमचे कलाकार कितलेशे गोंयान आसात. पूण आज एकच वायट दिसता, बरें पयलीं गणपती करताले ह्या मातयेन लयताले आनी गणपती करताले घरान, कितले 4-4, 5-5, 7-7 लोक बसून गणपती करताले. तो वाठार आतां म्हाका दिश्टी पडना. कित्याक खातीर कारण कित्याक दिश्टी पडना ते दिश्टी पडना म्हणजे आतां ज्या भुरग्या कलाकारांनी जे मातयेन काम करून त्या भुरग्यांक शिकयले, ते भुरगेच आतां मातयेन हात घालूंक तयार ना. गव्हर्मेंटान इतली फॅसिलिटी दिल्ली आसा, आर्ट एंड कल्चरान आज इतलें हें दिल्लें आसा, हँडिक्राफ्टान आज इतली फॅसिलिटी दिल्ली आसा. ताचो फायदो आमी घेवपाक जाय. कित्याक ही कलाच संपादन करून हांव इतलेंच गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच म्हाका पळयता की तांणी इतलेच नाट्य क्षेत्रांतले कलाकार म्हणटो, वाजन क्षेत्र म्हणटो, तुगेले डान्स कलाकार म्हणटो, ताचे कलाकारांचे ते कार्यशाळा घेतात, ते चडयतात. तशेंच एक मातयेचें हें करपाक तांकां मुर्ती करता आनी एक कलाकार हांगा शाळा हें करची आनी तांकां कलाकार तयार करचे. घरान घरान एक एक कलाकार जावचो. कित्याक ह्या म्हारगायेक आतां तोंड दिवपाक भयंकर माती वेवस्थिशीर मेळना. माती हें करता थंयच्यान एक पाटी हाडटालो जाल्यार आज कितले हांगा ट्रान्सपोर्टाक म्हारग पडटा. 350 अंदू आनी कितें केलां, 350 रुपया 40 किलाचे पोते. आर्ट एंड कल्चर येते आमचे 3.5 रुपयाचे ते बाने साकून आवडटा. मुंबय साकून आवडटा, ट्रान्सपोर्टा म्हारग. बाने साकून आवडटा, ट्रान्सपोर्ट पोतयेची किंमत 350 रुपया आनी हाडपाक भाडें एक कितें जवळ जवळ 5,000 रुपया. बांद्यार साकून हांगा हाडपाक 5,000 रुपया हमाली. तर एक पोतें आज जवळ जवळ 600 वयर पडटा. कितें करतलो. पण ना, हीच माती वापरून लोकांक जर तर ते सॅटिस्फॅक्शन दिता, तर हीच माती वापरून आमी लोकांक सॅटिस्फॅक्शन कित्याक दिवची न्ही. आनी लोक आतां हें करनात, लोक पळयतात बरें वायट कितें रोखडें सांगतात. आनी हेंच आतां आमगेलें चित्रशाळा जाल्यार लोकां प्रत्येकाक म्हजी बरी जालें मरे मुर्ती, म्हजी कर अशें करून वाडटा. आनी हेंच अशें वाडलां. तशेंच तुमचे आतां तुमचे पेंटिंगूय बरें जाता, सारके सुबक, सारके दोळे बिळे सारके बरे आसता. तुमचे पेंटिंगूय बरें आसता. ते पेंट बी तुमी स्पेशल कसले कितें हाडटा? स्पेशल आमी आतां पयलीं हांव हांगाच घेतालो, ऑयल पेंट आसतालो, हांवें अब्रक मारलो, बोडो कलर मारून पळयलो. आनी आतां कितें जालां, आतां सगळे कलर म्हजे भुरगे आतां व्हड जाल्यात. एक चलो म्हगेलो प्रितम नायक म्हणटा, आर्ट एंड कल्चरान काम करता, कळ्ळें. आनी दुसरो पूत म्हगेलो फोटोग्राफर, परत व्हडलो चलो म्हगेलो फोटोग्राफर, तो आर्ट तुगेलो ताणें फायन आर्ट्स केल्या आनी प्रितमान आमचे फायन आर्ट्स केल्या. तो फोटोग्राफी तो म्हगेले दोळे करता. म्हजो प्रितमूय दोळे करता. पूण सद्या आतां जबाबदारी कितें आसा, म्हाका एक खेद आशिल्ली ही म्हजे फुडें कशी चित्रशाळा वतली. कित्याक हांवें वडिलो पाडचीत न्ही ही. हांवें वंशी पोटी केल्ली, मुखारनी म्हाका इतलें हाजेर दवरलो आनी हांवें मुखार आतां व्हडें वतलें कशें. पूण कोण तरी सर पदवीदार हो परमेश्वर, कळ्ळें. म्हज्या भुरग्याक तयार केल्यात, कळ्ळें. आनी ते आतां फुडें व्हरतात. आतां हांव रंगाच्या विशयी म्हाका विचारची तर हांवें तांकां विचारचें पडटा, बाबा कसलो पेंट मारूं, ही परिस्थिती. पूण हांव फील जायना की नाका हांव कलाकार म्हणून हांव तांकां कित्याक विचारचें अशें म्हाका केन्ना दिसता. पूण अशें दिसता की तांचे कडल्यान सुद्दां बरें कितें आसता तें हांवें पदरान घेवपाक जाय. खरें हें तें ताजो नियाळ करपाक जाय.
आनी ताजेर हांव करतां आनी भुरग्यांक आज रिस्पॉन्स तोच मेळटा आनी तोच आशिर्वाद ह्या लोकांचो त्या भुरग्यांक मेळचो आनी अशी ती चित्रशाळा सर्वांग सुंदर म्हणून नांव ताणीच दिलां. पयलीं म्हजी चित्रशाळा तुळशीदास आनी बंधू म्हूण आशिल्लें, भावाचें नांव आशिल्लें म्हणजे तुळशीदास आनी बंधू म्हणून शशिकांत, तुळशीदास आनी बंधू. आतां ना, आतां भुरगे मुगेले सगळे आतां मॅच्युअर जावन सगळे हाजेर पावले, बरे हाजेर पावले, बरे हुद्दे आसा आनी आतां ते तांकां बरें वायट ते आतां कळटा. आनी तेन्ना म्हजेच ताजे म्हजे जावंय विठ्ठल नाईक, तो सुद्दां ह्या फिल्डार रिटायर, तो गव्हर्मेंट सर्वंट रिटायर जावना, आतां जाली ताका 2 वर्सां रिटायर जालो. तो सुद्दां आतां हांगा ह्या चित्र ट्रेन जाला, गोल्डन घालता, कलर कशे घालपाचे ते घालता. कळ्ळें? हे देवाचे आशिर्वाद न्ही आनी कितें. हाजें कितें म्हाका मेळटा सर्वश्रेय हीच म्हजी धन दौलत, हीच म्हजी परंपरा, हे हांव मानतां आनी कांय ना. ह्या वर्सा तुम्ही खंयचे घेतले सार्वजनीक गणपती खंयचे आसा तुमच्या कडेन ह्या वर्सा? सार्वजनीक गणपती म्हणजे कितें आसा, म्हजे कडेन जवळ जवळ 5-6 गणपती आतां आसात. पिंपळपटा वयलो हो गणपती, पुलीस स्टेशन हो गणपती पिंपळपटाचो खुशेन करता. कितली वर्सां जाली करता. पुलीस स्टेशन आसा न्हय? पोलीस स्टेशन मडगांव. हय. हो, तो गणपती बालवाडी हावजिंग बोर्ड मारुती मंदिराच्या फाटल्यान युवा मंडळ त्यांचे ते दुसरी BSNL मडगांव ती मूर्ती आसा सार्वजनीक, दुसरी कासावली सार्वजनीक आसा. अशे कितलेशे सार्वजनीक म्हजे कडेन आतां गणपती आसा. मागीर ती सार्वजनीक जाली आनी सार्वजनीक आसा, पूण ते हांव तुका सांगूंक शकना. अशे कितलेशे म्हजे कडेन सार्वजनीक आसा. ताजे भायर हांव एक हें करता, कितें तो आमचो 17 तारखेक सप्टेंबराचे 17 तारखेक विश्वकर्मा पुजन आसा, तो सुद्दां पळय केल्लो आसा. तो पळय ते आनी परत चवथ कितें जाल्यार चवथ 17 तारखेक 14 तारखेक चवथ आयल्यान 17 तारखेक हें तांचें पुजन जाता विश्वकर्माचें. 14 तारखेक हें जाता पुजन गणपतीचें, विसर्जन 15 तारखेक देड दीस हेचें. कळ्ळें? आनी 17 तारखेक पुजन जाता विश्वकर्माचें. ह्या चित्रशाळेन घडटा. हांवें एक जाय तशें दाखोवपाक कितें हें जालें चेंजीस करपाक मेळटा. हें जाणा प्लास्टराचें कितें आसा, घातली प्लास्टर जालें हें चलता रेडी. पळयलां हमरापूर, हांव हमरापूर बी सगळें पळोवन भोंवून येयलो मनीस, पेंट बी सगळें पळयलां हांवें. कळ्ळें? थंय पळयल्यार तूं भोंवळेन पडटा इतलो गणपती सगळे पेंवपी कसले कसले. गोंय आमी कारायकार म्हण मिरयता आनी कसले कसले कारागीर थंय आसात. आज लाल बागचो गणपती जो आसा काय ना, तो कंप्लीट 18 फूट उंचीचो, अजून ताचें काम चलता. एक बंद हातून येता सेक्युरिटी दवरून तो पेंवपीचो गणपती आसता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.